बीफाचे धंद्यान खूब इंट्रस्ट गोंयचो बजरंग दल घेता हें आमी पेपरार वाचतात। काल गोंयचे बजरंग दलान एक चार्ज केला, एलिगेशन केला की थोडे पुलीस ऑफिसरांचे बॅकिंगान हे अक्रॉस द बॉर्डर स्मगलिंग इन टू गोवा हें चालू आसता। आता बजरंग दल म्हणटा ते नॉर्मली ह्या BJPचे सरकाराचे समर्थक आणि ते स्ट्रॉंग आर्म आणि तरणाटे आणि युथफूल सपोर्टर्स ते म्हणटा की गोंयचो पुलीस डिपार्टमेंट ह्या बीफ ट्रेडीन इन्वॉल्ड आसा आणि गोंयचे पुलीस डिपार्टमेंटाक एक मंत्री आसता आणि इन्सिडेंटली तो मंत्री मुखेलमंत्री। सो गोंयचे पुलीस डिपार्टमेंटाचो गॉडफादर कोण ह्या एलेजेड बीफ ट्रेडाक हांव नकळो कित्याक म्हाका हातूंत कांयच अभ्यास ना। बीफ हांवें कांय गोंया विकतें घेवंक ना, हांवें कांय गोंयान विकतें बेळगांवच्यान हाडिल्लें बीफ खावंक ना। कोण खाता आनी कोण विकतें घेता तें तांकां खबर आहा। पूण म्हाका एक खबर आहा की बजरंग दल कन्सिस्टंटली ह्या इश्यूचेर उलयता आनी तुमचे मिडियांतल्यान आमी ते वाचतात। कालचे तांचे एलिगेशन की पुलीस डिपार्टमेंटांतले लोक हातूंत इन्वॉल्ड आसात आनी ताजे खातीर तांणी हडताल केलो वचून खंय ते कुळ्या हडताल केलो। हो आमी पेपरार फोटो आज पळयलो, हाजेर एक क्लियर कट दिसता की सगळ्या धंद्यांनी हे रुलींग पार्टी इन्वॉल्ड आहा। बीफ पचून सोडनात, बीफाच्या धंद्यान पचून जर आज आमी गो हत्या करची न्ही म्हणून आमी गोशाळा इतल्यो केल्यो म्हणून हे सगळें सांगतात, पूण हे धंद्यान बीफाच्या धंद्यान पचून रुलींग पार्टी इन्वॉल्ड आसा आनी तांचे पुलीस ऑफिसर तांकां थंय जे घाल्यात पोस्ट केल्या तांचे कडच्यान ही ट्रेड चालू आहा हें बजरंग दल सांगता। हाजें उत्तर BJPन दिवचें की आज आमी जेन्ना व्हडली दिवाळी आमची मनयतात, आमी मडगांवची काल दिंडी जाल्ली आहा, हाका एक राज उत्सव म्हणून ताका पावणो दिला, तेन्ना तुमचे समर्थक सांगतात की तुमचो सरकार इन्वॉल्ड आहा म्हणून बीफ ट्रेडान। हाजे परस आनी लज कसली उरल्या, सरकार अकलेक पावला, पयशे करपाक कितेंय करूंक तयार आहा अशें दिसता आनी हांकां आनी ऑप्शन कांय ना। हांवें ते कट्टेचें सांगलां, ते विटून सांगलां, एक हिंदू म्हणून वीट येवपाची की एक सायडीन तुमी हिंदुत्वाच्यो खबरो उलयतात, दुसरे सायडीन तुमी बिफाच्या धंद्यान पसून कोणाक सोडनात। हें आयकल्यार सामकी वीट दिसता आनी हातूंत इस्टॅब्लिशमेंटाचो इन्वॉल्वमेंट म्हणल्यार कितें, तो पुलीस एक ऑफिसर करूंक शकना, पुलिसाकूय कोण तरी वयर आहा बापूय। सो सगळें हें जें जाता हो एक सिस्टम आहा, हाका एक इको सिस्टम तयार केल्लो आसा आनी ह्या इको सिस्टमान रुलींग पार्टीक फायदो आहा, हें क्लियर आहा। आनी एक पॉयंट सर, जे पोलीस ऑफिसर आसा कितली वर्सां जाली तांगे बदली येना, एकूच पोलीस स्टेशनार 20-20 वर्सां काम करता आनी तुमी इश्यू काडिल्लो, हाजेर खंय तरी प्रशासन नोट करता म्हणटा, पूण अजून पर्यंत कांय जालें ना आनी त्या खातीर पुलीस ऑफिसर म्हणटा ते सरकारी जावं, हे एक पुलीस स्टेशना वयले ते सरकारी जावंय जाल्ले आहा आनी ते सगळे जाग्यार उडयता म्हणल्यार कितें, आतां हो बीफ जालो, थंय मडको जालो, थंय कोण तो कजिनो कोण चलयता गोंयचे ते चॅक करात, इल्लिगल कजिनो चलतात ते कोण चलयता, मडको कोण चलयता, सगळे हातूंत रुलींग पार्टीचो इन्वॉल्वमेंट आहा। तूं म्हाका सांगचो मरे कोण ओपोजिशनाचो आहा, आनी ओपोजिशनाचो आसा जाल्यार ताका सोडटा कित्याक हातूंत सगळे हेच इन्वॉल्ड आहा। सगळे काळे धंद्यान आमचो भगवो कलर फाटल्यान आहा, ब्लॅकाक फाटल्यान बॅकींग BJPचे कलराचें सारकें बॅकींग आहा, नाजाल्यार ह्यो वस्तू जावंक शकना। नाजाल्यार तूं म्हजेर सांग, आमच्या फातोर्डा मतदारसंघान हें चलता आनी BJP बॅकींग करता, सांगचें मरे एकूय म्हाका केस सांगची जंय आमचे सपोर्ट आहा, नाजाल्यार तांणी सांगचें तांच्या हातूंत कित्याक चलता तें। बाब रमेश तवडकर सांगता की आपल्यान हे ते इल्लिगल कजिनो आहा ते काणकोणा बंद उडयले म्हणून, आपूण काणकोणा बंद उडयना म्हणून तो सामको हड्डे फुलोवन सांगता। हाजो अर्थ कितें, काणकोणचे शेजरा जो दुसरो तालुको आहा वो दुसरो गांव आहा थंय चालू आहा, थंय कोण आहा आनी कोणाचें बॅकींग आसा, आनी रुलींग पार्टीचें बॅकींग ना जाल्यार रुलींग पार्टी हें कित्याक पत्करता? वाय आर यू टॉलरेटिंग दीस?